हिंदुत्ववादी संघटनेचे कार्यकर्ते जे असतात तर आम्ही हांगा म्हापसा पोलीस स्टेशनान आयिल्ले तर एक तक्रार घेवन आयिल्ले की गेल्या वेळा एक ऐन गणेश चतुर्थीच्या काळान आमी पळयले म्हापसा बाजारान की एक जो फळां विकणारो जी व्यक्ती आसा एक वेंडर आसा तर तांणी कितें केल्लें की फळां जी आसा तर ती फळां ज्या ठिकाणी बीफ स्टोरेज केले वयता तर त्या ठिकाणी फळां सगळी स्टोर केल्ली आणि तीच फळां तो काढून विकतालो। तर आमचो मुद्दो हो आसा की गणेश चतुर्थी हो आमचो हिंदूंचो सगळ्यांचो एक पवित्र असो सण आणि अशा सणाच्या वेळाचेर हिंदू जे आसा तर गणेश चतुर्थीच्या निमित्तान बाजारान येता फळां फुलां जी आसा तर ती विक्री करता जायी पडटा म्हणून। तर अशा वेळाचेर असे जे विक्रेते बाजारान घेवन बसता ही फळां ही बिफाच्या स्टोरेजान आसलेली फळां भायर काढून तो विकता। तर अशी फळां जेन्ना आमचे हिंदू घेता तेन्ना साहजिकच आमचो धर्म जो आसा तो भ्रश्ट जाता ह्या माध्यमांतल्यान हे आमी लक्षात घेवचे आणि त्यामुळे आमची हांगा जी म्हापसा नगरपालिका आसा किंवा म्हापसा पोलीस स्टेशन जे आसा तर हेंचे कडेन सगळ्यां एक मागणी आसा की हेंच्यांनी असे जे बेकायदेशीरपणे ही फळां जी विकणारे जी आसा तर अशा विक्रेत्यांच्या विरोधात योग्य ती कारवाई करची। आणि आता हे खंय तरी एक उदाहरण म्हणून आमी पळयले अशे म्हापसा बाजारान अजून कित्येक असे दुकानदार आसतले जे फळां जी आसा अशा पद्दतीने स्टोर करता आसतले आणि बेकायदेशीररित्या विक्री करता आसतले। तर आमची ही मागणी आसा की असे सगळे जे विक्रेते कोण कोण आसा तर हांकां शोधून काडचे आणि म्हापसा पोलिसांनीच न्हू तर म्हापसा नगरपालिकेन सुद्धा यांच्या विरोधात कारवाई करची। दुसरे एक आमी अजून एक हांगा एक तक्रार दिलेली आसा ती त्याचो विषय असो आसा की आज सार्वजनिक गणेशोत्सव जे आसा तर ठिकठिकाणी सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळां आसा तर सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाचो जो मुख्य उद्देश जो लोकमान्य टिळकांनी सार्वजनिक गणेशोत्सव जो सुरुवात केली तर त्याचो मुख्य उद्देश हो आसलो की सगळे जे लोक जे आसा तर त्यांच्यामध्ये एक राष्ट्राबद्दल जागृती जावची लोक सगळे हिंदूचे एक मोठे संघटन त्या वेळाचेर जावचे ह्या उद्देशान लोकमान्य टिळकांनी जो उत्सव सुरू केल्लो आज आमी पळयता की काळानुसार ह्या उत्सवाक जे आसा ते वेगळे स्वरूप प्राप्त जाल्लेले आसा। तर आमी पळयता की सार्वजनिक गणेशोत्सवाचें जेन्ना विसर्जन जेन्ना आसता पळय विसर्जनाच्या निमित्तान मिरवणुका काडली वयता तर ह्या मिरवणुकांत सर्रासपणे मोठे मोठे डीजे वापरले वयता मोठे मोठे कर्णकर्कश अशा आवाजान सिनेमातली गितां जी आसा ती लायली वयता आणि बेधुंद असे बरेच लोक जे आसात ते ह्या रात्री म्हणजे एक 12च्या नंतर सुद्धा ह्यो मिरवणुका अशे चालू असता आणि भर रस्त्याचेर इतकी गर्दी असता की सर्वसामान्य मनशाक पाय धरपाक सुद्धा जागा नासता अशें आमी म्हणपाक शकता। तर अशा वेळाचेर काही जण हितून असे लोक पण घुसलेले असतात की जे दारू पितात आणि दारू पिऊन सुद्धा हितून नाश्ता करतात त्यामुळे आमचो जो येदो मोठो जो उत्सव आसा ह्या उत्सवाक एक कलंक लागता। तर आम्ही हांगा पोलीस स्टेशनाकडे हिंदू राष्ट्र समन्वय समितीच्या माध्यमातून एक हांगा तक्रार दिलेली आसा की असे मोठे मोठे जे डीजे वापरले वयतात पळय ह्या उत्सवान तर ते डीजे वापरपा करता तेंचेर बंदी घालची कारण लॉ अँड ऑर्डरचो सुद्धा प्रश्न ह्या माध्यमांतल्यान निर्माण जावपाक शकता। तर पोलिसांनी योग्य ती कारवाई करची अशी आमची सगळ्यांची मागणी आसा। धन्यवाद। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।